Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendigo el grande Señor. Deva Shalom, Jerusalem, sonice subitor sata, Hebrevanci, Kushal Porsa, Tarunya Kadita. Civitace puno civit, Sobe masapur kot kota, Adun adun zoi zoi gaita, Utsla sama zoi zoi deva. Civitace puno civit, Sobe masapur kot kota, Adun adun zoi zoi gaita, Utsla sama zoi zoi deva. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदान किरीत भाशेन दिनवासनेचें बलिदान मागूंक लायता. जल्माचो दीस ग्रेसिया ताईत ही आमची भयण आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या खातीर किरीत भाशेन मागूंक लायता. तशेंच मागुया ह्या आमच्या समुदाय जिना पेंटा आनी फोंडवे ही आमची बाबा भयणां रावतात त्या वाड्यांनी किरीत भाशेन देवान तांचे आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं आनी बरे भलायकेन तांकां सगल्यांक सांबाळ म्हूण तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मोगाला भयणी भावानो, मनशाच्या जिवितांत ह्यो दोनूय घडयो आसात. होसाना होसाना ही वाकाणणीची घोडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता वो बारायता ती घोडी. सुखांत तशें दुखांत देवाची खोशी करूंक भावार्थ आदार मेळटा. देखून आयच्या सेवा धर्माक आमी विशय घेतला. म्हजो भावार्थ धोंदोलचो ना. जेजू आपल्या धर्मदुतांक बाकीत करता. कशें ताज्या कोश्टांचो वेल्यार ते पोलेवन वेतोले आनी ताका एकलोच सांडटोले. तेन्ना पेद्रून ही उतरां जेजूक म्हणटा. जोरूय ताजो भावार्थ धोंदोलचो ना म्हूण पेद्रून इतले हुर्बेन जेजूक जबाब दिलो. तोरूय पेद्रूचो भावार्थ धोंदोलो आनी तो जेजूक नेगार गेलो. आयज तावन आमी पवित्र सातोल्यांत भितर सरता. ह्या सातोल्यांत समोर उपतले आमचे भावार्थाचे गुटां वरवीं आमचो भावार्थ गोड करूंक संवसारांत जेजूच्या धिरादीक गोवाय जावंक आयज आमी मागुया.
बाबा भयणीनो, आमचो बावार्थ उदीक आनी उदीक दळमोडना जावंक आमी उदीक उदीक थीर बावार्थान जियेतली मनशां जायते फावटी जायनात. जायते फावटी तो सोमी आमच्या कोश्टान आमकां सांगात दिता म्हूण आमी जायते फावटी विसरता. असल्या आनी हे दुसऱ्या चुकीच्या वेळार आमी बोगसोने मागुया. आमचो बावार्थ अखंड आनी गोड करूंक आमी वावरुया. आज आमी खेरीत भाशेन सोम्याच्या कोश्टांच्या ताळयांचो आयतार आमी समरुमता. पवीत सातोड्यांत आमी भितर सरता तेन्ना आमकां ह्या सोम्याच्या कोश्टांनी उदीक आनी उदीक नियाळूंक आनी आमचो बावार्थ गोड करूंक आमकां आदार दी म्हूण पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सूर पुदविदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांचांक वर मरे सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थना. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा मनशा कुडाक कालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सरवंडारान मनशा सैम घेवचे आनी क्रुसाचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेंत ताच्या सोंसनिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळूंक कोण वाडयन आमकां फावो कर. आमच्या सुब्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासणाक. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा दोनयान खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. तोकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक खरो शीस कसो आपणाक चीत दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोळ करूंक ना. कोडसोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजें काड पिसुट्टल्यांक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर तिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं खेबाडां करतात. म्हाका केणून तोकली हालयतात. सर्वेस्पराचेर पातयेवन आसलो.
तर ताणें ताका निवारचो. सर्वेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? कितलींशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी, निश्ठूर मनशांचें पेणे म्हाका दाड घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विडटात. सगलीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फास उडयतात. तूं तरी सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडू नाका. तूं म्हजें बळ, बेगोबेग म्हाका पाव. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? म्हज्या भावा भयणी मोदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जोमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस्त भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो ताचें वर्णन करात. आमचो जबाब: म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? भागिवून पावलून फिलिपकाराक बरयलेलें चिटी वेले वाचप. जेजू ख्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोट आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन त्यावून तो खालतो जालो. मोरोपोरयान आनी खुर्सार मोरोपोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगल्यांनी जेजूच्या नांवाक दिमी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू ख्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेन पोरगोडचें. देवाचें उतोरें. उद्गार. मोरोपोरयान, खुर्सार मोरोपोरयान, जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगल्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. महिमा तुका सुम्या. आनी सकाळ फुडें मुखेल यादनिकांनी, जाणट्यां शास्त्र्यांनी आनी आख्या महादोर सोबे बरोबर ताराव घेतलो आनी जेजूक बांदलो आनी व्हरून ताका पिलाताच्या हातांत घालो. पिलातान ताचे लागीं विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा वय? आनी ताणें जाप दिवन म्हळें, तूंच सांगताय. पिलातान ताचे लागीं परतून विचारलें, तूं कांयच जबाब दिनाय? कितले गुन्यांव पळय ते तुजेर घालतात. पूण जेजून आनीक जाप काडली ना म्हूण पिलाताक अजाप दिसलें. परबे समोर खंयच्याय एका कैद्याक लोक मागीत ताका सुटका दिवची चाल आसली. तेन्ना बोंडाय केलोल्या हेरां बरोबर बोणकुणींत दवरलेलो बार्राबास नांवाचो एक कैदी आसलो. ताणें बोंडायेंत खून केल्लो. लोक फुडें सरून सोदांचे रिती प्रमाणे ताणें केलें तशें कर म्हूण पिलाता लागीं मागूंक लागलो. आनी पिलातान जाप दिवन म्हणलें, जुदेवांच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? मुखेल यादनिकांनी ताका नाटकायेन धरून दिला म्हूण तो
तर बरें जाणो आसलो. पूण हेरां परस बाराबासाक ताणें सोडून दिवचो म्हूण मागूंक मुखेल याज्ञिकांनी लोकांक फुसलायलोलो. तेन्ना पिलातान नव्यान जाप दिवन तांकां म्हळें, तशें जाल्यार जुदेवांच्या राजाक हांवें कितें केल्लें तुमकां जाय? तांणी नव्यान उयेल मारली, ताका कुर्सार मार. तरूय पिलातान तांकां म्हळें, तर ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान उयेल मारूंक लागलीं, ताका कुर्सार मार. म्हणटूच लोकांक खुशी करूंक सोदतालो देखून पिलातान तांणी मागलोलें तशें बाराबासाक सुटका दिली आनी जेजूक जेरबोन दिवन कुर्सार किडावंक तांचे स्वाधीन केलो. तेन्ना शिपायांनी ताका न्यायशाळेंत राज आंगण्यांत व्हेलो आनी आख्खी पलटून जमयली. ताका एक जांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या मस्तकार घालो आनी ताका अशें नमान करूंक लागलो, नमान तुका ह्या जुदेवांच्या राजा. आनी बेटकाठी घेवन ताचे तकलेर मारताले, ताचे तिपी उडयताले आनी दिमी मोडून ताका नमस्कार करतालीं. ताची खेबाळां केल्या उपरांत जांबडें आंगोस्त्र काडून नव्यान ताका ताची काशाची आंगावली घाली आनी ताका कुर्सार किडावंक ते घेवन गेले. कोण एकलो वारसूर सिरेनचो सिमाव अलेक्झांद्र आनी रुफूस हांचो बापूय खेड्या गांवांतलो येतालो. ताका तांणी जेजूचो कुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो आनी गोलगोता म्हणगे कोट्ट्याचो जागो म्हणटात ते सुवातेर ताका व्हेलो. सोऱ्यांत गोंड रोस मिसळून ताका पिवूंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कोणाक कोणाक कितें पडटा तें पडूंक तांणी सोडती घालून आंगोस्त्रां वांटलीं. ताका कुर्सार मारलो तेन्ना दोनपारचो वेळ आसलो. ताच्या गुन्यांवाचो नामलेख असो बरोवन घालो, जुदेवांचो राजा. आनी ताचे बरोबर दोगां चोरांकूय कुर्सार मारले, एकाक ताच्या उजव्यान आनी दुसऱ्याक दाव्यान. खोट्या मोदें ताका लेखलो अशें पवित्र पुस्तकार आसलें तें खरें जालें. तेणें येते वेतलो लोक आपली तकली हालयत ताची निंदा करतालो म्हणून, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय, तर त्या कुर्सावेलो देव आनी तुकाच सुटका दी रे. तेच परी शास्त्र्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकी एकामेकाक लागीं उलोवन ताच्यो मस्कऱ्यो करताले. हाणें हेरांक सोडयलीं, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. ओ क्रिस्त इस्रायलाचो राजा खंय? आमी पळोवन सोत मानचे खातीर ताका आतां कुर्सावेलो देवूं दी. ताचे बरोबर कुर्सार मारलोले तेय ताच्यो केश्टावळ्यो करताले. दोनपार जातूच 3 वाजोपर्यंत सगल्या देशाचेर काळोख पडलो आनी तिसऱ्या पाराच्या शेवटाक जेजून व्हडल्या ताळ्यान म्हणलें, एलोय एलोय लामा साबाक्तानी. म्हणजे देवा म्हज्या देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय उबीं आसलोल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिशाक आपयता. कोण एकलो धांवून गेलो आनी शिरक्यांत आलोंबें बुडोवन आनी एका बोडयेक लावून ताका पिवूंक दिवंक लागलो म्हणून, रावात, एलिशा ताका दिवंक येता जाल्यार पळोवया. तेन्ना जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. बाबा भयणो, ह्या वेळार आमी थोडो वेळ दिमी घालुया. उबी रावया. देव मंदिराचो पड्डो वयतान सकल दोशी पिंजलो. ताणें असो प्राण सोडलो म्हूण ताच्या सामकार आसलेल्या शोधपोतीन पळोवन म्हणलें, खरेपणीच हो मनीस देवाचो पूत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन
ताळयांचो आयतार वो जेजूच्या सोम्याच्या कोश्टांचो ताळयांचो आयतार अशें आमी आज उगडास करता आनी आजतान सुमान सांत सुरू जाता अशें आमी म्हणटा कितें भाशेन हो वेळ आमकां जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळपाचें सुमान म्हणटच आजतान आमी कशी बरी जेजू कोश्टवलो आनी आपल्या कोश्टां मदीं आपलो बाबार्थ ताणें धडवडूंक दिवंक ना पूण ओदीक ओकोंड आनी तीर बाबार्थान बापाची कुशी करूंक आपूण वावुरलो ताचे वयर आमी नियाळटले जेनेट बाबा भयणीनो एक भुरगें आसलें ताचो बापूय हातूनार आसलो म्हणटकूच ते एका दिसाक पाद्विगाराक वचून मेळ्ळे आनी म्हणूंक लागलें फादर म्हज्या बापायक कुंभसार कर आनी ताका किरीत भाशेन क्रिस्त प्रसाद दिवंक आमगेर यो पाद्विगार ताच्या घरा गेलो आनी जेनेटाच्या बापायक मेळ्ळो जेनेटाचो बापूय ताचे कडेन असो भासाभास करून म्हणूंक लागलो फादर म्हाका मागणें करूंक येना म्हणटकूच एका दिसाक म्हजो शेजारचो इश्ट आयलो आनी म्हाका ताणें म्हणलें तुका मागणें करूंक येना जाल्यार तूं भियेना काय पूण देवा लागीं गजाल म्हजे लागीं उलयता ते भाशेन देवा लागीं तूं उलय आनी ताच्या बापायन म्हणलें कसो हांव उलयतलो तो ताच्या इश्टान एक कोदेल ताच्या सामकाराक दवरलें आनी म्हणलें आजतान ह्या कोदेला लागीं तूं चिंत जेजू हांगासर बसला तुका कितें तुज्या काळजान आवंड येतात तुका कोश्ट पडटात तुका प्रश्न येतात तितलेय तूं ह्या कोदेलाक पळय आनी सांग आनी बाबा भयणीनो हो जेनेटाचो बापूय दिसपोटी आपल्या हातूनार रावन ह्या कोदेला लागीं उलयतालो आपले प्रश्न सांगतालो आनी आपल्याक आटे बिटे पडटात ते सुटावे कर म्हूण मागतालो अशें एका दिसाक ताचो बापूय सोंपलो पाद्विगारान जेनेटा लागीं विचारलें कितें तो सोंपला तेन्ना तुका दिसलें आनी जेनेट म्हणूंक लागलें आपूण तुवें नासलें आपूण पोसऱ्याचेर गेल्लें म्हणटकूच म्हजो बापूय सोंपला जेन्ना हांव घरा लागीं परतून आयलां तेन्ना हांवें पळयली ताची मान कोदेलीचेर आसली तेन्ना पाद्विगाराक गमलें की हो मनीस किरीत भाशेन जेजूक भेटून आपलो प्राण ताणें सोडलो कित्याक निमाणे वेळार घडीक जेजू लागीं भासाभास करून आपली मांडी आपली तोकली जेजूच्या मांडयेर धरून ताणें प्राण सोडलो म्हूण हो बाबार्थ ताका आसलो मोगार बाबा भयणीनो आयज आमी किरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळटा तेन्ना आमचो बाबार्थ अदीक थीर जावंक आनी दडवंडा जावंक आमकां तिनूय वाचपां सांगतात पयलें वाचप तिसऱ्या सेवकाचें गीत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां आनी तुवें आमकां ह्या सेवकाच्या गितांतल्यान इसायास प्रवादी जेजू कशे भाशेन आपल्या जिवितांत कोश्ट सुस्तलो आनी कशे भाशेन कोश्टांतल्यान आपल्या बापाक तो थीर रावतलो आनी कशे तरेन ताका आपल्या ह्या कोश्टांतल्यान परमेश्वर देव सोडयतलो तें ताका विस्वासान ह्या पुस्तकांत वाचपांतल्यान आमकां मेळटा थंय उतरां आमकां अशीं मेळटात परमेश्वर देव म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना त्याच पासत कुफात्रा भाशेन हांवें म्हजें तोंड निबोर करून दवरलां बाबा भयणीनो आयच्या सेवा धर्माचो आमचो विशय जावन आसा दणवणांतल्यान कोश्टांतल्यान आमचो बाबार्थ अदीक आमी दणवण्णा जावं पूण अदीक आमी तो तीर धरूंक आमकां देव आपयता बाबा भयणीनो देवाचे कुशेक सुपूर्णायेन आमी आमचो बाबार्थ धरूंक आयचें पयलें वाचप आमकां शिकयता जेन्ना ह्या सेवकाचेर किरीत भाशेन कोश्ट त्रास येतात कोश्ट दोग येतात तेन्ना अदीक आनी अदीक बाबार्थान तो थीर रावता आनी देव आपल्याक सगळ्या कोश्टांतलो सोडयतलो देव आपल्याक सगळ्या वायटांतलो निवारतलो हे आपले कोश्ट आपल्याक त्याच देवान दिल्यात आनी आपलो बाबार्थ दणवण्णा जावंक तो बाबा भयणीनो आपले कोश्ट सोंसता आयचें दुसरें वाचप किरीत भाशेन फिलिपकारान बरोवन बागेवन पावलो ते पोरचे लागीं किरीत भाशेन तो अशें म्हणटा तुमी सगळीं जरी तर क्रिस्ताच्या मनांत आनी काळजांत तुमी तर वावरूंक सोदतात जाल्यार तुमच्या मनांत आनी काळजांत क्रिस्त आसूंक गरजेचो कित्याक दोन वस्तू क्रिस्तान आपल्यान केल्यो जेजू देव जावन ताणें किरीत भाशेन देवाचो सैम ताका आसलो तरी पूण हो देवाचो सैम ताणें दुसऱ्यांक दाखोड केलो ना आपलें व्हडपण ताणें दाखोवंक केलें ना बगोर बाबा भयणीनो खालतो तो जालो
देवाक इतलो खालतो जालो की मनशाचें सैम ताणें घेतलें. जेजू इतलो देवाक खालतो रावलो की आपूण खेरीत भाशेन तो जाणो आसलो की बापाची कुशी करूंक ह्या संवसारान बापान म्हाका धाडला. बाबा भयणीनो, आमकां हीच वस्त उत्पत्तीच्या 3ऱ्या पुस्तकांत आमकां मेळटा, जंय आदाम आनी येव आपूण देव जावंक सोदतात, देवा भाशेन ती जावंक सोदतात, देखून गर्भ तांचे भितर येता आनी हाका लागून ती पयलें पातक देवाचेर आड करतात. देवान तांकां निर्मिलोलें, तुमी तें फळ खायना, डू नॉट ईट ऑफ द ट्री दॅट आय हॅव, डू नॉट ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री दॅट आय फोरबीड यू. आनी बाबा भयणीनो, किरीत भाशेन तें फळ ती खातात आनी देव जावंक वो देवा भाशेन ती जावंक तांच्या मनांत येवजितात. तेन्ना बाबा भयणीनो, गर्भ तांकां सोकला उडयता आनी पातकांत ती पडटात आनी देवा सुशीली पयस जातात. पूण जेजू तशें करुना. जेजू आपूण देव जावनय बापाक खालती जाता आनी जें कितें बाप आपल्याक फरमायतलो तें करूंक बाबा भयणीनो जेजू वावुरता. दुसऱ्या आयच्या वाचपान आमकां मेळटा, आपणाकूच ताणें खाली केलो आनी गुलामाचो आकार ताणें घेतलो. बाबा भयणीनो, ताणें देवपण सोडूंक ना. जेजू देव आसुनूय आपलें देवपण सोडूंक ना, कित्याक देव जावनूय सदांच ताका मान फावो आसलो. पूण देवाचो अदीक आनी अदीक ताणें आपल्या जिवितांत मोग करता आसतना, देवान दिल्ली आज्ञा पाळटा आसतना किरीत भाशेन आपल्या जिवितान एक गुलाम कसो ताणें आकार घेवन दाखयलो. कसो दाखयलो? पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, आपल्याच शिसाचे पांय ताणें धुले आनी बाबा भयणीनो, गुलाम कसो तो जियेलो. आपूण शिसाचे पांय धुवप इस्रायल पोरजीब त्या तेंपार बाबा भयणीनो गुलाम आसतात तेच करताले. जेजून आमकां किरीत भाशेन ही सेवा चाकरी म्हणून आमच्या मनांत घालें आनी जशें आपणान केल्या, जरी तर हांव तुमचो गुरू हें करता जाल्यार तुमी तशें करचें म्हूण आमकां आज्ञा दिली. बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत, मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत आमकां थोड्यो वस्तू मेळटात, त्यो आमकां नियाळुया. पयले सुवातेर तिणें म्हजे सोरी बऱ्यांतली बरी कोरणी केली. जेन्ना ही बायल जेजूशी येता आनी ताचें मुखामोळ पुसता, कोण बाबा भयणीनो? वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुसता तेन्ना जेजू म्हणटा, हे अस्तोरेन एक दोयाड कोरणी म्हजे सवें केली. घामेल्लो उमेल्लो सगळोच कोश्टवलो. हे घामेंत उमेदींत बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक हे बायलेन ताचें मुखामोळ पुसलें तेन्ना जेजूक उदीक आपले कोश्ट व्हरूंक घोटाय मेळ्ळी. आपलो भावार्थ बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक ती ताणें केलो, दोणवडूंक ना. आपूण बाबा भयणीनो देवाचेर पात येवन आपले कोश्ट व्हरूंक ताणें विचित्र न्हय पूण उदीक आनी उदीक बोडान फुडो केलो. दुसरे सुवातेर घेयात ही मोशीकूड, हें बाबा भयणीनो रात्र जेवण जेजून आपल्या शिसां बरोबर केलें आनी आमकां सगल्यांक आपली कूड आनी आपलें रगत आमकां आमचें पोसण करूंक ह्या संवसारांत ताणें दवरलें. तिसरे सुवातेर तुमी ताळणेंत पडोना जावंक मागणें करात. अशें ताणें जेन्ना पेद्रूक आनी जुआंवाक आपल्या शिसांक आपल्या बरोबर येले तेन्ना ते झेमताले, ते तुय मागणें करूंक बाबा भयणीनो तांच्या दोळ्यांचेर लोट आयलो जेमीचो. तेन्ना जेजून तांकां आज्ञा दिली, तुमी ताळणेंत पडोना जावंक मागणें करात. आमकांय बाबा भयणीनो ही आज्ञा, आमी ताळणेंत पडोना जावंक आमी अदीक आनी अदीक मागणें करूंक. बाबा भयणीनो, जेन्ना पिलाता मुखार जेजू काडलो, जेजू ओगोच रावलो, ताणें जाप काडली ना. कितें दाखोवड करूंक सोदता? गुन्यांवकारी तो आसलो न्हय, पूण गरज तुय आपली जाप वो तोंड उगडूंक. आपल्याचेर गाराणें घालतात, आपल्याचेर ते वायट उलयतात, तरी पूण जेजून आपली तोंड उगडलें ना. आनी शेवटाक बाबा भयणीनो ताणें आपूण आपलो प्राण सोडटाने ह्या उतरांनी प्राण सोडलो. देवा मोशा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हांव बाबा भयणीनो स्तोत्रांनी किरीत भाशेन आमकां स्तोत्रान 22व्या आवेस्वरांत पयले वडींत हें उतरां मेळटात. देवा मोशा देवा, कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय? हें स्तोत्र जेजू आपणाचें करता आनी एके भाशेन विलापता आनी म्हणटा, देवा मोशा, कित्याक म्हाका तुवें सांडलोय? अस्कोताय आपली दाखयना, पूण आपूण बापा सोशी आजून अखंड गोट आसा आनी तोच देव आपल्याक सांबाळटा. तोच देव म्हाका पोरो घालिना, तोच देव म्हज्या कश्टांतल्यान म्हाका आदार दिता म्हूण जेजू दाखोवड करता. बाबा भयणीनो, आज तुजो आनी म्हजो जाबाब कितें? ह्या जेजूच्या कश्टांच्या ताळयांच्या आयताराक आमी नियाळटाव तेन्ना पयली सुवातेर
आमी जेनेटाच्या बापायचे भाशेन मागण्याचे मनीस जावया. देवा लागीं दिसपोटी आमी गजाल करुया. आमचे जेन्ना कश्ट येता तेन्ना आमचो बाबाट दडवणून जायना जावं. उदीक आनी उदीक देवाक आमी आमच्या कश्टांतल्यान बाबा भयणो थीर रावूं. आमचेर प्रश्न येतात तेन्ना देवा लागीं आमी गजाल करूं. आमचेर आटेविटे येतात तेन्ना त्याच देवाक आमी थीर विस्वाशीपणी रावंक आमकां बाबा भयणो कृपा मागुया. दुसरे सुवातेर आमकां इजायस प्रवाद्या भाशेन तो सेवक किरीत भाशेन आपूण खालती जालो. आपणाचेर येतले कोश्ट दोग ताणें सुसले आनी हे आपूण आपणाच्या बापाक ताणें भेटयले. देवाचेर पातयेवन तो रावलो. ते भाशेन आमी देवाचेर पातयेवन रावया. आमचेर येतले कोश्ट देव घोडे बऱ्याक धाडटा म्हूण समजून आमी देवाचेर पातयेवया. तिसरे सुवातेर भाव भयणो, जेसून आपणाकूच खाली केलो आमकां मेळटा. आज फिलिपकारांक बरोवन बागेवन पावलो म्हणटा. आनी भाव भयणो, गुलामाचो आकार ताणें दवरलो. आमी आमचे बाबा भयणो सगळीं जावन आसात जेजूचे सांदे. आमकां बाबा भयणो किरीत भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करूंक सोमी दिसपोटी उलो मारता. आमी ह्या समाजान जियेता आसतना जायती आमची बाबा भयणां पिडेंत आसात. तांकां एक बरी भेट करुया. जायती आमची भावा भयणां कोश्टवतात, एक बरें उतर तांकां दिवया. जायती आमची भावा भयणां दुबळीं आसात, फूल ना पाकडी उदार मनान तांकां आमी पावुया. जायती आमची भावा भयणो एक बरी जाप एक आशेतात. ही बरी जाप आमी दिवया. आनी शेवटाक भाव भयणो, आमचो बाबाट दडवण ना जावं. जेजून आज किरीत भाशेन कोश्ट मरोन सुसलें तशें आमी आमच्या कोश्टा वरवीं देवाक फुडो करून राजी जावया. आमच्या कोश्टांतल्यान बाबा भयणीनो आमी किरीत भाशेन आमचे अस्कोतायो किरीत भाशेन ताची जोयत व्हरूंक वावरया. दुसरे सुवातेर आमी जेजूच्या कुडी रोगतान जेन्ना आमी वांटो घेता मिसाचे भेटेन उदीक आनी उदीक आमचो बाबाट उकोण करूंक वावरुया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणो, आमी ताळण्यांत पडोना जावंक मागणी आमी करुया. कित्याक जेजून हेंच आपल्या शिसां लागीं मागलें. आनी शेवटाक बाबा भयणो, आमचेर परिक्षा येता तेन्ना, आमचेर प्रश्न येता तेन्ना आमचो बाबा दडवण ना जावं, पूण किरीत भाशेन आमचें तोंड फावो ते वेळार आमी उक्तें करून देवाक आमी उलो मारून ताचो आदार आमी घेवंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया. आनी हे वेळार किरीत भाशेन आमचो बाबाट उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सत मानता देवाक, सुर पदवीदार बापाक, सर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं कडबी संबळलो. आंकवार मरितान सलमलो, पोंस पिलाता काल ताणें खोस सुसले, ताका कुस्तार चडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो शिवून जालो, सर्गात चडलो, सुर पदवीदार देव बापाच्या उसव्याक बसला, थंय तान शिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सुबीक, भक्तांचो एककार, पातकींचे भोगसणे, कुडीचें जिवन पोवन सासणाचें जिवीत. आमेन. भाव भयणीनो, आमी उदीक आनी उदीक बाबार्थान उकोंड जावं आनी आमचो बाबाट दडवण ना जावं हे वेळार आमची थोडी मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबे पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पवित्र सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोरजेचो बावाट गोड करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करून आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. गोरिबां आनी गरजेक सांपडलोल्यां पासत गोरिबांक आनी गरजेक सांपडलोल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडे आड झुजूंक जें वॅक्सीन काडलां तें सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया.
आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमा सोमेस्ता पासत आमचे भावाट अवघड परिस्थितींनी आनी दोंडवलना जावंक आनी जेजूच्या कश्टांतल्यान आमचो भावाट गोड जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. आमच्या पेंटा जिना फोंडवे समुदाय पासत दर एक कुटुंबांत प्राचिताचें आनी नेवसणेचें जिवीत जिवंक आनी मागण्या वरवीं पवित्रपणांत वाडोवंक आनी भावार्थाची गवाय आमी जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. भोव मोगाळ बापा, आमचो भावार्थ वाडोवंक आमकां कृपा दी आनी आमचेर ताळण्यो येतात त्यांतली आमकां निवार. तेच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बागेतल्या फुलांमध्ये रानातल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले देणे. जेजूच्या मोशा बाबा भयणीनो, हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पुदविदा देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां बेगीच मेळूं. आमच्या कोरन्याक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दोयाड काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाचे देवा, सोर काड्यान सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोपरा दितो. तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली खास नोस्त्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणांत आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात.
स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नावे येता सर्वेस्वराचे नावे येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तिसपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोरोराचे हें रगत पातकाचे बॉक्सोनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनो जीवन पोणा वरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोड बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवणी बापाक आनी सगले यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावाभणीची काकूट कर तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पुरचुरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमचो बाबार धर्मोण्णा जावं पूण उदीक आनी उदीक आमी बाबार्थान ती रावंक शिसून आमकां मागणें करूंक शिकयलां सगलीं आमी आमचे हात जोडून जेजून शिकयलेलें मागणें खतखत्यान दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणे पडूंक नाका
पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां जीवदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालन तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ दवरची येता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माय मगन एकामेकाक शांती दिवं देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शिडी वस्तूचीसू कुश्टांतल्यान आमी दडवंडा जावंक पूण ती रावंक आमकां आपयता ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगले आमी सुभागी सुम्या तुज्या दर्याचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच घरान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुम्यावा खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता आशेता एक घडये एक घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावन केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
जेसू पासोन सोगले हाडांक कबूल आसा खुशाल आसा ताचे मुखार दुसरे सगोट म्हाका नुकसान हळशीक म्हणटा आमकां पुरो जेसू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो खुरीस ताचे पुनर्जिवीत आमकां पुरो जेसू ताचे प्रामाणीकपण आमकां ताचो खुरीस ताचे पुनर्जिवीत प्रार्थुया भू मोगाळ बापा अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केलें कुसाक खिडायलोली जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी कुसार वारोयलोलें रोगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो बावाट गोट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तो ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत ती रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दुसरे 8:30 वरांचेर तातूंत आमी किरीत भाशेन ताडयांचेर आशिर्वाद घालतले म्हणटकूच जोण एकल्या सॅक्टर लिडरांनी आपलो ताडयो घेवन येवच्यो वो राम घेवन येवचो आनी आशिर्वादाक हांगासर तांणी जाल्या उपरांत आपल्या सॅक्टरा लागीं तांणी दिवची बाबा विडनो आमी जाणव आज तान सेक्शन 144 इम्पोज केलेलें आसा म्हणटकूच तुमी चूत राय दोवची बसल्यान ते भाशेन बसूंक तुमकां हे वेळ फुडें मेवचें ना घडी समोर अमणी बंद करतले जाल्यार नोको आजून आमकां कांय येवंक ना हे सुपीज येतले म्हणटकूच मातशें तुमी चतूर रावचें मास्क घालचें आनी एकामेका सवें डिस्टन्स म्हणटात ती आमी एकामेका सवें आमची आडकुड्यो येतात त्यो पयस करच्यो उदीक आनी उदीक चूत रायन आमी रावचें म्हणून मागता बसुया मातसो
देवाची कृपेन काजार जावंक मुखार सरल्यान सिनक्लेर फेर्नांडीस आंकवार पूत जोसेफ फेर्नांडीस आनी मारिया फेर्नांडीस रावता एअरपोर्ट रोड चिकालीम. काजार जाता जेनिस साविना रॉड्रिगीस दू पास्कुआल सांतारिता रॉड्रिगीस आनी फिलोमेना रॉड्रिगीस रावता सांता क्रूज. देवाचे कृपेन काजार जावंक सोदता नवीन रॉड्रिगीस पूत लिओ रॉड्रिगीस आनी मोनिका रॉड्रिगीस रावता आल्तो चिकालीम. काजार जाता ब्लॉसी पेतोर्निला वास आंकवारदू पेद्रो सांताना वास आनी बेविंदा जुदिता सिल्वा रावता वास्को. काजार जावंक फुडें सोदता वेलोन कुलासो पूत फ्रांसिस्को कुलासो आनी मार्ता डायसी कुलासो रावता नुवे. काजार जाता जिरिना गामा दू पियदाद गामा आनी पियदाद सुवारीस रावता दाबोली. हांचे मदें कसली आडखळ आसा जाल्यार तुमकां सांगून दिवंक कायदो आसा आनी तुमी आमकां येवन कळोवचें म्हूण मागता. सुमानाच्यो कार्यावळी हे भाशेन आसात. आज दुसरे मीस 8:30 वरांचेर, फाल्यां सोमार, मंगळार, बुधवार आमी जाणाव 3 मिसां सदांची पुरी 7 वरांचेर जातली. ब्रेस्तारा दीस मीस जातलें. मॉन्डी टर्सडे आमी जाणाव ते मीस सांजे 5 वरांचेर पयलें मीस जातलें. त्या मिसार किरीत भाशेन आपोस्लांचे आमी पांय धुतले. दुसरें मीस जातलें 7 वरांचेर. शुक्रारा दीस आमी खुर्साची वाट सकाळीं 6:45 वाजता करतले. आमची तरणाटी करतली आनी किरीत भाशेन खुर्साची ही समोरोमणी जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करतले 4 वरांचेर. गूड फ्रायडे सर्वीस म्हणटा पळय ती. आनी सोनवारा दिसा किरीत भाशेन पास्कांचे पोरबेक आमी तयार जावन आमी किरीत भाशेन सकाळीं बाबा भयणीनो 7 वरांचेर सकाळचें मागणें करतले पोरचे बरोबर. आनी मागीर रात्री 11 वाजता आमची किरीत भाशेन मोदयांनीची जागरण कोमेस जातली. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात. क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Zobaczę górą, tu ci kusi zanar, tu za góry supa, co nie może padać. Zobaczę górą, tu ci kusi zanar, tu za góry supa, co nie może padać. Odnaczaci warco, comunismo korta, a ploci korianic, to zasna poglajka. Odnaczaci warco, comunismo korta, a ploci korianic, to zasna poglajka. Mozo padla koru, tu ci kusi zaniar, tu so kuri zuba, co nie może
हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोलचे आमच्या गोंया खातीर. आयज आमी गोंयकार झगडटा आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून. आमी गोंयकार झगडटा आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून. आनी आयज ज्या पद्दतीन हे तीन शीप अदानी आनी जिंदालाच्या पोर्टाचेर लागता हांगासर, कितें हेका आमी कितें म्हणपाचें? हो ज्या पद्दतीन कोळसो एक्सेस हँडल जाता फ्रॉम बर्थ नंबर 1 टील बर्थ नंबर 7 टोटल सगळो कोळसोच आहा. आणि हे कोळशाचे पोल्युशन आमचे मुर्मुगावचे लोक सोसतात, वास्कोचे लोक सोसतात. हे पोल्युशन ट्रान्सपोर्टेशनाच्या थ्रू जाता आणि हे पोर्टान हँडलिंगाच्या थ्रू हे पोल्युशन जाता. आणि आमी गोंयकार, आमी वास्कोकार, आमी मुर्मुगांवकार, ईच अँड एव्हरी पर्सन वी आर ब्रिदिंग कोल. आमी आयज कोळसो ब्रीथ करता आणि आमच्या सरकाराक हे मात सुद्धा पडोन वचोंक ना. आमचं सरकार म्हणटा कितें सांग, डबल ट्रॅकिंग जाय, डिफॉरेस्टेशन जाय, मोले झाडां कापूंक जाय. कित्याक तर निमित कितें सांगता आयज सीएम उलयला आमच्या असेंब्लीन डिफेन्सा खातीर खंय. अरे बाबा, डिफेन्सा खातीर आमी कितें जम्मू काश्मीरान आहा हे वास्को काय गोंय जम्मू काश्मीरान पडटा? डिफेन्स कसले डिफेन्स रे? कितें डिफेंड करता तूं? कितें डिफेंड करता अदानीक आनी जिंदालाक? अरे आयज काबार जाले गोंय, सोपयले तुमी पॉलिटिशियनांनी, आमकां भिकेक लायले तुमी सारखे, रस्त्यार हाडले मरे तुमी सारखे. आणि आयज तुमी डिफेंड करता की डिफेन्सा खातीर डबल ट्रॅकिंग जाय म्हणून? ना म्हाज्या शाण्या, ना. डिफेन्सा खातीर न्हू रे बाबा. हे सगळे जे चल्ला ते अदानी आणि जिंदालाचे पोट भरपाक, हे तुमकां जे सपोर्ट करतात न्हू सेंटराक, जे फायनान्सर आहात न्हू तुमचे, यांचे पोट भरपाक. आयज हो जो कोळसो हँडल जाता कितें त्या पद्दतीन जर कंटिन्यू उरत सपोज आमचे गोंय उरचें ना, गोंय काबार जातलें, आख्खे गोंय कोळसोमय जातलें आणि गोंयचो सत्यानाश जातलो. गोंयकारांनू जागे जाया आणि सगळे एक जावन एकूच लढो दिवया हो कोळसो बंद करपाचो. हो कोळसो बंद जायना सपोज न्हू कितें जाल्यार आमची परिस्थिती फुडें बिकट आहा. पळया तुमी, हांव तुमकां बेस्ट ऑफ फटींग उलयना. ही पळय, पयली एक शीप दिसता, त्याच्या उपरांत ही दुसरी शीप दिसता, त्याच्या उपरांत ही तिसरी शीप दिसता आणि मागीर चौथी शीप दिसता. हे आमकां जाय हो टुरिझम. आमकां मुर्मुगांव पोर्टान हे शिप्स जाय, हे असले शिप जाय आमकां, हो टुरिझम जाय आमकां. हेतून सुद्धा रेव्हन्यू जनरेट करपाक मेळटा. हेतून जे फॉरेनर येतात न्हू ते हांगाचे पयशे मोडटात न्हू, कितें तो रेव्हन्यू जनरेट जाता टुरिझमाक आणि गोंय गव्हर्मेंटाक आमच्या रेव्हन्यू जनरेट जाता. सो हो टुरिझम जाय आमकां, ना की हो टुरिझम नाका रे बाबा सीएम. हो टुरिझम नाका. हो टुरिझम आमचे गोंयचे फ्युचर काबार करतलो. कितें असलो टुरिझम आमकां नाका. आमकां जाय हो टुरिझम. ह्या टुरिझमाक सपोर्ट करा, ह्या टुरिझमा खातीर आवाज उठया की आमकां हो टुरिझम जाय म्हणून. कितें आणि गोंय वाचया. गोंयकारांनो जागे जावया सगळे जाण आणि गोंय वाचोवया, ना जाल्यार आमचे भवितव्य अंधारान आसा. परत सांगता तुमकां, देव बरें करूं. जसं आमकां हांगा सबस्टेशन येता 400 kVचे ट्रान्समिशन लायन येता. ओके, ते जो सबस्टेशन झाला दॅट इज द सेंटर ऑफ फॉरेस्ट एरियान आसा आणि त्याचे अराउंड एके सायडीन डेन्सली फॉरेस्ट आसा आणि विलेज आसा. त्याचो जो इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फील्ड आसा दॅट कॉज द कॅन्सर, देन इनफर्टिलिटी इन ह्युमन फिमेल्स. सो होचो जो इम्पॅक्ट आसता इट्स व्हेरी डेंजरस ऑन हेल्थ. सो आमी त्या मिनिट्स ऑफ मिटिंगेन फायनली बरोवन घेतले की ऑन अवर सेफ्टी रिजन अँड बेसीस ऑफ सेफ्टी आमकां हो प्रोजेक्ट हांगा नाका. जो पर्यंत तुमी आमकां प्रॉपरली हेचें एक्सप्लेनेशन दिना तो पर्यंत नाका आणि वी ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अवर सेफ्टी. मागीर ती 7 सप्टेंबराक मिटींग जाली. सो आफ्टर दॅट त्यांनी रोकडीच 11 सप्टेंबराक मंथली मिटींग घेतली आणि त्या मिटिंगेन मागीर त्यांनी सांगले की 8 ऑक्टोबराक ग्रामसभा घेतली म्हणून सगळ्यांनी. पूण ती ग्रामसभाच जावना, ग्रामसभा कॅन्सल जाली आणि मागीर 5 ऑक्टोबराक जे तामनार कंपनीन कन्स्ट्रक्शन आणि हेच्या लायसन्साक NOC मागलेली ती पंचायतीन ताका ती 5 ऑक्टोबराक दिली विदाउट ग्रामसभा. वी वर लायक शॉक्ड. ग्रामसभाच जावना आणि तिने कशी काय दिली ती. आणि
मागीर आमी त्या प्रोसेसान हांवें RTI सुद्दां फायल केल्ले पंचायतीन की बाबा जे बी लिगल डॉक्युमेंट्स आसा गिव अस दी कॉपी ऑफ दॅट लिगल डॉक्युमेंट्स वॉट डॉक्युमेंट्स इज तामनार प्रोवायडेड इन पंचायत आमकां तेजी कॉपी दिया. रिन्युएबल एनर्जी इज अ सोर्स ऑफ वे ऑफ लायफ इन फ्युचर एनर्जी मीट करपाची. आमकां आतां सगळ्या दुनिया रिन्युएबल रिसोर्सीचेर वयता. जशें आतां आमकां इलेक्ट्रिसिटीची गरज आसा, इलेक्ट्रिसिटीची गरज वाडटली इन फ्युचर, हांव म्हणना ना वाडपाची, पूण तेच्या खातीर आमी अल्टरनेट सोलार एनर्जीचे कित्याक पळयना, विंड एनर्जी कित्याक यूज करूं शकना, कारण आमकां गोंयाक देवान बरीशी कोस्ट लायन दिलेली आसा, थंय विंड फ्लो व्हेरी हाय आसता. सो व्हाय वी आर नॉट थिंकींग इन दॅट वे, थंय इन्वेस्टमेंट करून विंड एनर्जीसून आमी इलेक्ट्रिसिटी आउटपूट करून आमची जितकी गरज आसा ती आमी कित्याक भागोवं शकना, अँड सोलार एनर्जी यूज करून कित्याक भागोवं शकना. आणि दीस एरिया इज रॉकी एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल, आणि जेन्ना हांगा तेंच्यांनी रॉकी एरिया ड्रील करून हांगा झाडां लायला, आय डोंट नो कितके पर्यंत ती जगतली. आतां तुमी पळोवपाक शकता 1 म्हयनो फाटीं लायिल्ली थोडी झाडां ऑलरेडी मेली. रॉकी एरिया आसा तेच्या खातीर ऑलरेडी थोडी झाडां मेल्ली आसा. नाव दे आर प्लेसिंग ड्रीप सिस्टम टू सर्वायव दॅट प्लांट्स, बट म्हाका तरी दिसना रॉकी एरियान ही झाडां सर्वायव जावन कित पर्यंत वयरतली. आणि तेंच्यांनी डिस्टन्स जो मेंटेन केला दॅट इज लेस डिस्टन्स बिटवीन द 2 प्लांट्स. ओके, सो जेन्ना ती ग्रो जातली सायमल्टेनियसली, बोथ द ट्रीज ग्रो जातली, तेन्ना विथीन देमसेल्फ म्हणटा ती एकामेकाक मारतली, बिकॉज तांकां तेंची ग्रोथ बरी जाल्ली जाय. सो एकामेकाक ती तेकोनूच ग्रोथ जातली आणि तेंचे भितरूच ती मारतली एकामेकाक. आय वूड रिक्वेस्ट गव्हर्मेंट की crush this project, because see now they are saying they will give employment. We don't know how many employment they are talking about, what kind of employment. आमी आमचे जो MLA आसा तो लोकांचो कसो लोकांनी ताका निवडून दिल्लो आसा. मागीर आमी विचारले सर त्या जॉबांची कॅटेगरी तरी सांगा आमकां, रँक तरी सांगा. देन ही डिडंट हॅड एनी आन्सर फॉर दॅट. आमचे जे पंचायतीचो डेप्युटी सरपंच आसा, ही इज सेयिंग दॅट ओन्ली 12 पोस्ट आसा ऑन दॅट ट्रान्समिशन लायन. आणि आमकां शेम, वी आर शेम दॅट his son is minor, below 18 year age, and he already given his name for that particular post which he is talking about 12 post. सो आणि आता सध्या ती आता माझ्या हातीन आसा ती कॉपी. यू कॅन सी दी बंच ऑफ दीस कॉपी अंडर RTI गॉट दॅट. सो जेन्ना जे लायसन्स हांवें पळयले आणि ते लायसन्स जेन्ना हांवें पळयले आणि वाचले तेन्ना अगेन आय गॉट शॉक्ड. त्या लायसन्साचेर जे रुल्सचे पॉयंट्स आसा त्या रुल्सच्या पॉयंट्सान सगळे पॉयंट्स मेळटले ते रेजिडेन्शियल युनिट्सचे मेळटले. तशें तुमच्या बिल्डिंगची वॉल इतकी आसपाक जाय, तुमच्या फेन्सिंगची वॉल इतकी आसपाक जाय, तुमची बिल्डिंगची रेजिडेन्शियल अपार्टमेंटची गेट अशी ओपन जावपाक जाय, म्हणजे भायर पब्लिकाक कांय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, तुमचें पार्किंग अशें आसपाक जाय, तुमी वेल हांगा बांदा. देन बॅडमिंटन कोर्ट असो आसतलो. एवरीथींग रिलेटेड टू रेजिडेन्शियल युनिट अँड नथींग इज रिटन अबाउट दी पावर सबस्टेशन. आय वॉज एक्सपेक्टिंग लायक पावर स्टेशन ओके, तेचे जे हार्मफूल इफेक्ट आसतले ते आमी कशे एट्युन्युएट करतले, कशे स्टॉप करतले. तो जे बी डिजास्टर जातले, स्पार्क जातले ते भायर पावपाक जायना म्हणून कितकी वॉल तुमकां कन्स्ट्रक्ट करपाक जाय, त्या वॉलीक मटेरियल कसले तुमी यूज करतले जेणे करून ते जे बी मॅग्नेटीक फील्ड आसतले एटलिस्ट ते काय एब्झॉर्ब तरी करतले आणि भायर त्याचो इम्पॅक्ट पावचो ना. जे ऑयल आसतले, ट्रान्सफॉर्मराक यूज केल्ली ऑयल आसतली ती कशी तुमी ड्रेन करतले. आय वॉज एक्सपेक्टिंग दोज पॉयंट टू कम इन दॅट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स लेटर, बट नथींग इज देर. अँड तो एक व्हडलो शॉक आसलो. सो म्हाजी इतकी अपील आसा जे बीन आमची ऑथॉरिटीज आसा आनी जो बी हो विडियोज पळयतलो की डोंट ट्राय टू फूल अस दी लोकल विलेज पीपल.
ट्रान्सपोर्ट करपाचें आनी एकदा जर कोल गोंयासून वचपा लागलो ट्रॅव्हल जावपा लागलो देन गोवा वील बी लायक पोल्युशन हब आणि गोंयान कोण टुरिझम येवचो ना. तो जे एरियान झाडां कट केला तो मेन वॉटर रिसोर्स असलो फॉर वायल्ड एनिमल्स अँड एज वेल एज डॉमेस्टीक एनिमल्स. थ्रू आउट द इयर थंय उदक मेळटालें. सो सगळे वायल्ड एनिमल्स थंय वचून उदक पिवपाची अँड दे गेट द फूड फ्रॉम द ट्रीज. अँड इन फ्युचर म्हाका दिसता हे सगळे कट जाल्या कारणान बरीचशी जनावरां रस्त्यार येतली, गांवांत येवपा लागतली. To compensate for the 3,000 trees that they have cut for the power substation, they have planted 3,500 tree saplings at this nearby site. ही एरिया हा ती फुल रॉकी एरिया आसा आनी त्या रॉकान ड्रील मारून ही झाडां लायला. आणि आमी पयल्यार सुद्दां ही पयल्यार झाडां जी लायला ती व्हेरी क्लोज टू ईच अदर लायला. आणि ती झाडां लायला बी ती फणसाची, आंब्याची, काजूची. ती झाडां अशी की व्हड जावची झाडां आणि त्यांचो स्टेम आसा तो व्हडलो विथीन 2 मीटर 3 मीटर व्हड जाता. सो जर तांकां हेतू आसलो की जगपा खातीरूच लायला असली झाडां जाल्यार एक्चुअली तेंच्या मदलो डिस्टन्स तरी व्हडलो दवरपाचो ती कारण ती ग्रो जावपा साठी. नाल्यार कितें जातली डिस्टन्स कमी असल्या खातीर जेन्ना ती झाडां वाडपा लागतली ती एका दुसऱ्याक मारून दोन्ही झाडां मरून वतली. सारकें. आणि हे रोयला सुद्धा त्याचे मोर देन 50% विज्युअल घेतल्या झाडां मेलेली आसा, ऑलरेडी मेलेली आसा. अशें नाका की बस पेपराचेर दाखोवपा मेळ्ळा पुरो इतली झाडां रोयला आमी. आणि आमी गोंयांत पयल्या जाल्यार मेन इम्पॅक्ट खंय जाला वास्को एरिया. आणि थंय एमपीटीन कोल हे करता आणि ते एअर पोल्युशना खातीर थंय चड कोविड-19 इम्पॅक्ट आसा. इट वील हॅव सबस्टेशन हियर म्हणजे ती 200 kV ची लायन ऑलरेडी एक्झिस्ट आसा आणि ह्याच्या परस त्याच्या साइड बाय साइड आणि 400 kV ची लाईन येतली. सबस्टेशन असल्या कारणान कितें जातले ती 400 लाईन येऊन स्टॉप जातली. स्टॉप जाऊन परत वयतले. सो कमिंग 400 अँड गोईंग 400 टोटल विल बी लाईक 800 किलोवोल्ट इन दॅट एरिया ओनली. तुम्ही पळयता तो आवाज असलो तो स्मॉल असलो आणि त्या 400 म्हटल्यार टोटल 600 kV ची लाईन जातली. सो दॅट द साऊंड अँड मॅग्नेटिक फील्ड विल बी व्हेरी ह्यूज. मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स द इनफर्टिलिटी इन ह्युमन्स, कॅन्सर्स. What will we say to our next generation? आमचे फ्युचर जनरेशन आमकां ब्लेम करतले जेन्ना तो कोल वावरतलो आणि त्याच्या खातीर तांकां रेस्पिरेटरी डिसीजीस जातल्यो, आस्थमाचो प्रॉब्लेम जातलो. ते म्हणटाले आमचे कडेन पळयतले आनी तुमी कितें केल्लें. हांगा तामनार कंपनीक NOC दिल्ली आमच्या पंचायतीन विदाउट टेकन ग्रामसभा आणि त्याच्या खातीर आमी मेमोरंडम घेऊन CM बंगलोचेर गेल्ले. थंय आमचे इन अँड अराउंड 100 पुलीस असले. देन पुलिसांक दिसले की आमी धरणो करून बसला सो तेंच्यांनी आमकां डिटेन करून पुलीस स्टेशनार व्हेले. जर यूथ आतांच आपल्या हक्का खातीर स्टँड करिना जाल्यार आमचो गोवा बेगीनच आमकां सगळे पोल्युशन ब्लॅक कार्बन दिसतलो आमकां. आमच्या गोंय आमी सांबाळपा पडलें न्ही. हय आमच्या गोंयांत आमकां जाय जाल्यार आमकांच फुडें येवचें पडटलें.
अस्मिताय, आयडेंटिटी. अस्मिताय तुजी, म्हजी, अस्मिताय गोंयकारांची. ती राखपाची, ती सांबाळपाची. It is said by one minister, this is a church-led agitation. I say no. कित्याक जेन्ना आमची बस उखलून व्हेल्ली म्हापसा पेडणे वताले आमकां तेन्ना हिंदू क्रिस्तांव आनी मुस्लीम बाराबर येवन आमची बस आडयलेली आनी परत व्हरपाक लायलेली. सलाम ते गोंयकाराक. आमचो देव एकूच आनी आमी गोंयकार एकूच. हांगा लिरिक्स दिश्टी पडटात. द लास्ट लायन सेज राख साहेबा गोंय म्हजें एंड इट गोज लायक दीस. एक शेतकार म्हणटा, गोंय म्हजें भांगराचें नोकेत्र माणकुलें, गोंय म्हजें शेता बाटा दोंगरा गोपांतलें, गोंय म्हजें दर्या न्हंयांनी नेटोयल्लें, राख सायबा गोंय म्हजें गोंयकाराचें. अरे राख सायबा गोंय म्हजें. सगलीं गोंयकारांचे. हे सॉंग सगळीं जाणात, सगळीं बरोबर म्हणया. दर्यान आसा एक मासो गरयतना दिसो, दर्ये पासाक सापडटाना नुस्तेकार हांसो. दर्यान आसा एक मासो गरयतना दिसो, दर्ये पासाक सापडटाना नुस्तेकार हांसो. गरोन गरोन कांसार जालो मासो पडोन गेलो, गोराटी घेऊन तो बिसो पळोवंक उरलो. आरे बाला सारके वाटेन चल, शेतान भात पिकला पड, फुडल्या पिळगेक शेत रोय, कांदार तुज्या मानकू रोय, मागीर तूं पायण्यान दोल. आरे बाळा सारके वाटेन चल, शेतान भात पिकला पड, फुडल्या पिळगेक शेत रोय, कांदार तुज्या पानकू दोय, मागीर तूं पायण्यान दोल. आमची झाडां आमचें गोंय भुरग्यांक सांबाळया, पुर्वजांची जमीन आमी एकठांय येवन राखया. आमची झाडां आमचें गोंय भुरग्यांक सांबाळया, पुर्वजांची जमीन आमी एकठांय येवन राखया. दुसऱ्याच्या हातान गोंय दिवचें न्हय रे आमी, गोंय फकत गोंयकाराचें न्हीच गोंयकार आमी. आरे बाळा सारके वाटेन चल, शेतान भात पिकला पड, फुडल्या पिळगेक शेत रोय, कांदार तुज्या मानकू रोय, मागीर तूं पायण्यान दोल. आरे बाळा सारके वाटेन चल, शेतान भात पिकला पड, फुडल्या पिळगेक शेत रोय, कांदार तुज्या मानकू रोय, मागीर तूं पायण्यान दोल. मुदास करून केन्ना तरी गोंया येवंक जाय, गोंया असलो गांव तुमकां मेळचो ना गो बाय. परदेसांत तुमी आसतना उगडास तुजो येताना, पडटात आमकां तुजी सपनां. उबो रावल्यार दोंगरार, नदर मारल्यार गांवार, पळोवचो सुरगार. म्हणटात आमकां शेतकार, पुर्वज आमचे वावरेकार, वर्रात आमी गोंयकार. उबो रावल्यार दोंगरार, नदर मारल्यार गांवार, पळोवंक तो सुरगार. म्हणटात आमकां शेतकार, पुर्वज आमचे वावरेकार, वर्रात आमी गोंयकार. आमच्या गोंयांत ल्हान व्हड आसात सोबीत तीं घरां, पिकावळ जायतीं हांगा खुशालती पोरां. सोबीत इगोर्ज कपेलां, शेतांनी रंगयलां, दर्या देगेर नेटोयलां. उबो रावल्यार दोंगरार, नदर मारल्यार गांवार, पळोवंक तो सुरगार. म्हणटात आमकां शेतकार, पुर्वज आमचे वावरेकार, वर्रात आमी गोंयकार. उबो रावल्यार दोंगरार, नदर मारल्यार गांवार, पळोवंक तो सुरगार. म्हणटात आमकां शेतकार, पुर्वज आमचे वावरेकार, वर्रात आमी
शारांत जेरुसाल्यांत सोमी जेजू भितर सरता Ebroaci tushal porsa Alio dorun yokar dita Civitace punorcivi Sube masa por Golgota Adun zoi zoi gaita Usla sorga zoi zoi leva Civitace punorcivi Sube masa por Golgota Adun zoi zoi gaita Usla sorga zoi zoi leva सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे हे मिसाचे भेटेन जेजूच्या कोश्टांचो आयतार आयज आमी मनयता आयज मातशे दुसरे भाशेन आमी वर्सावडीचो आमचो रामाचो आयतार करता आसतना भायर इगोर्जेच्या ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घालतले आनी पुरसांव करून भितर सरतले आयज आमी तें करिना करीत भाशेन हो पॅन्डेमीक मतीन दवरून आनी ही आख्खी परिस्थिती मतीन दवरून आमी हांगाच भितर देव मंदिरान ह्या ताळयांचेर आशिर्वाद घालता आनी जेजूच्या कोश्टांचो आमी उगडास करता तर इल्लोसो वेळ मिसाची सुरवात करचे पयलीं इल्लोसो वेळ ओगीच रावया आमचेच भितर या आमचे सगळे कोश्ट त्रास जे आसात त्या जेजूच्या कोश्टांक एक करुया आनी जेजूक येवकार दिवंक तयार जावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाल भयणी भावानो मनशाच्या जिवितांत ह्यो दोनूय घडयो आसात होसाना होसाना ही वाकाणणेची घडी आनी खुर्सार मार ही नाकारता वो भायरायता ती घडी सुखान तशें दुखान देवाची खुशी करूंक भावार्थ आदार दिता देखून आयच्या सेवा धर्माक आमी विशय घेतला म्हजो भावार्थ दोंदोलचो ना जेजू आपल्या धर्मदुतांक बाकीत करता कशें ताचे कोश्टाच्या वेळार ते पोलून वेतले आनी ताका एकलोच सांडटले तेन्ना पेद्रू ही उतरां जेजूक म्हणटा जोरूय ताचो भावार्थ दोंदोलचो ना म्हूण पेद्रून इतले हुर्बेन जेजूक जबाब दिलोलो तोरूय पेद्रूचो भावार्थ दोंदोल्लो आनी तो जेजूक नेगार गेलो आयज तावन आमी पवित्र सातोल्यान भितर सरता ह्या सातोल्यान समोर अमतेल्या आमच्या भावार्थाचे गुटां वरवीं आमचो भावार्थ गोट करून संवसारांत जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक आयज मागुया भाव भयणीनो प्राचीत काळ सुरू जाला तेन्ना थावन दोडवणीन आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां आख्खे पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूचो पास्कांचो गूट संबरंभूंक सुरू करता हो गूट म्हणल्यार ताचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जिवनपण तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या खाशा जेरुजाल्याच्या शारान भितर सरलो देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कोश्टांनी आनी खुर्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळ्ळ्या उपरांत ताच्या पुनर्जिवनपणान आनी मोहिमेवन जिवितान आमकां वांटो मेळचे खातीर
जिव्या बाबार्थान आनी भोक्तीन तारोण दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून आमी सोमयाचे फाटल्यान वचुया. ह्यो ताळयो जेजूच्या प्रवेशाचो आनी ताका येवकाराच्यो खुणा ताचेर आमी ह्या वेळार आशिर्वाद घालता. प्रार्थुया. सोर पदवीदार सासणाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो ताळयो पवित्र कर आनी संतोषान आमी क्रिस्त रायाचो पाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गीच्या जेरुजाल्याक पावूंक आमकां फावो कर. जंय तो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. तुमच्या हातांनी आसलेल्यो ताळयो तुमी ह्या वेळार वयर उबारून दवरच्यो. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सुबे मासार जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. इंडियेची मोजाला गाणी एकठांय जावया आमी क्रिस्ता राया एकाच काळजान. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. आमी एकठांय जाल्या सुबे मासार जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. जय जेजू आमच्या राया, जेजू आमच्या राया. प्रार्थुया. सोर पदवीदारा सासणाच्या देवा, मनशा कुळाक खालतेपणाची देख दिवंक आमच्या सोडवणदारान मनशा सैम घेवचें आनी कुर्साचें मरण सोंसचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणिकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणान वांटो मेळूंक कोनवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सरेस्परा दोनयान म्हाका कोऱ्या सिसाची जीप दिल्या. तकलोल्यांक म्हज्या उतरान धीर दिवं, तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो ताळो आयकूंक
खरो शीस कसो आपणाक चीट दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सोरेस्परा दोनयान म्हजे कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार परतें बोल करूंक ना. कोड सोरून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली. म्हजे काट पिसुट्टल्यांक म्हजे पोळे दाखयले. म्हज्यो केण्ण्यो करताले आनी म्हजेर तिंपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. सोरेस्पोर म्हज्या आदाराक येता. ते पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांवें म्हजें तोंड करून दवरलां. हांव लोजयेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सगळीं बारबर म्हणुया. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पडयतात तितलीं म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात. म्हजीं केबेडां करतात. म्हाका केडून तकली हालयतात. सोरेस्पराचेर पातयेवन आसलो तर ताणें ताका निवारचो. सोरेस्पोर ताचो इश्ट जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. कितलेशीं सुणीं म्हजे भोंवतणी निस्तूर मनशाचें पेडें म्हाका दाट घालता. म्हजे हात आनी पांय ते विणटात. सगळीं म्हजीं हाडां म्हाका मेजूंक मेळटात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हजीं आंगावलीं आपणा भितर वांडटात आनी म्हजें आंगलें कोणाक पडचें ताचेर फांसो उडयतात. तूं तरी सोरेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोड बेगोबेग म्हाका पाव. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या भाव भयणी मदें तुजें नांव परगट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. सोरेस्पराची भोक्ती करतल्यानो ताची स्तुती करात. जाकोबाच्या सोमेस भुरग्यानो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यानो तांचें वंदन करात. जबाब. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. बागेवून पावलोन फिलिपकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयबाचो, तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जियोवन त्यावन तो खालतो जालो. मोरो पोरयान आनी कुर्चार मोरो पोरयान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पातालांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वोर म्हूण सगळे रोचणेन परगोवचें. देवाचें उतोरें. उद्गार. मोरो पोरयान कुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हरतें नांव ताका दिलें. बाबडीनो आयज जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमी लांब आकारान करचे ना, पूण मोटव्या आकारान करतल्या. शीत दिवन हो जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आयकुया आनी आमचो नियाळ करता आसतना
आमचेच कोश्ट जेजू बराबर उबारुया. मातेवा परमणे आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजूक हाडून राजपाला मुखार उबो केलो आनी राजपालान ताचे लागीं अशें विचारलें, तूं जुदेवांचो राजा हय? जेजून ताका म्हणलें, तूंच सांगताय. आनी मुखेल याज्ञीक आनी जाणटे ताचेर आड घाराणें करीत आसतना ताणें जापूच काडली ना. तेन्ना पिलातान ताका म्हळें, कितल्यो म्हूण गोवायो तुजेर आड ते दितात, त्यो तूं आयकोनाय? पूण ताणें एका उतराक लेगून आपणाक जाप दिली ना म्हूण राजपालाक एकदम मोटें अजाप दिसलें. परबे समोय खंयच्याय एका कैद्याक लोकांक जाय ताका राजपालान सुटका दिवची सुवय आसली. तेन्ना बार्राबास म्हणलोलो एक नांवादीक कैदी आसलो. देखून थंय एकठांय जालोल्या लागीं पिलातान विचारलें, कोणाक हांवें सोडलेलो तुमकां जाय, बार्राबासाक वो क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक? नाटकायेन ताणें जेजूक आपणाच्या हातान घाला म्हूण पिलात बरें जाणो आसलो. राजपाल न्याय सोदरेर बसलोलो आसतना ताचे पत्नीन अशें ताका सांगून धाडलें, त्या भाग्यवंताच्या भानगडेन तूं पडूं नाका. ताचें म्हाका सोपून पडून आयज हांवें जायतें भोगलां. त्या म्हणसर मुखेल याज्ञिकांनी आनी जाणट्यांनी बार्राबासाक सुटका आनी जेजूक मरण मागूंक लोकांच्या मनान घालें. देखून ह्या दोगां भितरल्या कोणाक सुटका दिलोली तुमकां जाय असो राजपालान नव्यान उलोवन तांकां विचार केलो. तेन्ना तांणी जबाब दिलो, बार्राबासाक. पिलातान तांकां म्हणलें, तर क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक हांवें कितें करचें? सगल्यांनी जबाब दिलो, ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान म्हणलें, तर कित्याक? ताणें कितें वायट केलां? पूण तीं ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलीं, ताका खुर्सार मार. तेन्ना ताणें आपलें कांयच चलना पूण ओदीक ओदीक उचांबळाय जाता म्हूण पळोवन पिलातान उदक हाडूंक लावून लोकां उजीर हात धुले आनी म्हळें, ह्या मनशाच्या रोगता विशीं हांव गुन्यांवकार न्हय, ही तुमची जबाबदारी. आनी आख्खे परजेन परतीपाळ केलो. ताचें रोगोत आमचेर आनी आमच्या भुरग्या बाळांचेर पडूं. तेन्ना ताणें बाराबासाक सोडलो आनी जेजूक झेरबोण मारून खुर्सार किळावंक तांचे आदीन केलो. तेन्ना राजपालाच्या शिपायांनी जेजूक भितर न्याय शाळेन व्हेलो आनी ताचे सभोवतीं सगली पोलतोण एकठांय केली. ताचें आंगावडें काडून ताचेर एक तांबडें आंगोस्त्र घालें आनी कांट्यांचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बेतकाटी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, नमान तुका हे जुदेवांच्या राजा. ताचेर थिपी उडोवन ताच्या हातांतली बेतकाडी काडून घेवन ताचे तकलेर मारताले. ताची खेबाडां केल्या उपरांत ताचें तांबडें आंगवस्त्र काडून ताका नव्यान ताची खाशां आंगावलीं घालीं आनी ताका खुर्सार किळावंक घेवन गेले. भायर वेताना सिमाव नांवाचो सिरेन गांवचो कोण एक मनीस तांकां मेळ्ळो आनी तांणी ताका जेजूचो खुरीस व्हरूंक वेतीक दवरलो. गोलगोता म्हणजे कोट्ट्यांचो जागो म्हणटात ते सुवातेर पावतोच तांणी सोऱ्यान पीत मिसळून ताका पिवूंक दिलें, पूण तें चाखल्या उपरांत तो पियेना जालो. ताका खुर्सार खिळायल्या उपरांत तांणी सोरती घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी थंय बसून ते ताका पारो करून रावले. ताच्या माथ्या वयर
ताच्या गुन्यांवांचो नामलेख असो बरोवन घालो. हो जेजू जुदेवांचो राजा. तेन्ना ताचे बरोबर दोगा चोरांकूय खुर्सार मारले, एकाक उजव्याक आनी दुसऱ्याक दाव्यान. तेणे येतो वेतो लोक आपली तोकली हालयत जेजूची फोकाणां करून म्हणटालो, वा रे वा, तूं देव मंदीर मोडून उडयताय आनी तें 3 दिसांनी नव्यान बांदताय. तूं देवाचो पूत जाल्यार तुकाच निवार आनी खुर्सावेलो देव. तेच परी शास्त्र्यां आनी जाणट्यां बरोबर मुखेल याज्ञिकूय ताच्यो मस्कोऱ्यो करून म्हणटाले, हाणें दुसऱ्यांक सोडयली, हाचे लागीं आपणाकूच सोडूंक जायना. तो इस्रायलाचो राजा खंय? तर ताका आतां खुर्सावेलो देव दी आनी तेन्ना आमी ताका सोत मानतले. हांव हाणें देवाचेर विस्वास ठेवलो. आतां देवाक तो जाय जाल्यार ताणेंच ताका सोडोवचो. तर हांव देवाचो पूत अशें हाणें सांगलोलें आसा. तेच भाशेन ताचे बरोबर खुर्सार मारलोले दोग चोरूय ताच्यो केश्टायो करताले. दोनपार तावन 3 वाजो पर्यंत सगळ्या देशाचेर काळोख पडलो आनी सुमार 3 वाजता जेजून व्हडल्या ताड्यान म्हणलें, एली एली लामा सबाख्तानी, म्हणजे देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलोय. हें आयकून थंय आसलोल्या थोड्यांनी म्हणलें, हो एलिजाक आपयता. आनी तांचे मदल्या एकल्यान धांव मारून एक आलोंबें घेतलें आनी तें शिरक्यान बुडोवन आनी एका बडयेक लावन जेजूक पिवंक दिलें. हेरांनी म्हणलें, राव, एलिजा ताका सोडूंक येता जाल्यार पळोवया. पूण दुसरी जेजून व्हडल्यान आड्डून प्राण सोडलो. सगळीं ह्या वेळार आमी दिमी मोडुया. उबी रावया. तेन्ना देव मंदिराचो पड्डो वयर तावन सकयल दोशी पिंजलो. भूंय कांपली, खोडपां फुटलीं, फोंड उक्ते जाले आनी जायत्या मेलोल्या प्रमाणीक मनशांच्यो कुडी जिवंत जाल्यो. आनी ताच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत तीं फोंडांतलीं भायर सरून पवित्र शारान गेलीं आनी सोबार जाणांक दिश्टी पडलीं. भुंयकांप आनी हेर घडटालें तें पळोवन सोदपती आनी ताचे बरोबर जेजूक राखूंक आसुल्ले ते जबर भिवून म्हणूंक पावले, हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. सगळीं बसुया. रिच्या भाव भयणीनो, मोठव्या आकारान जेजूच्या कोश्टा मरणाचो इतिहास आमी आतांच आयकला आनी ह्या इतिहासांतल्यो ल्हान ल्हान बारीक बारीक घडयो आमी वर्साच्या वर्साक आयकूत आयल्या आनी तें आमच्या मनान आसतलेंच. वाटेर आनीक जायतीं जाणां मेळटात जेजूक. वेरोनिका मेळटा, ताची आवय मेळटा, ज्यो अस्तुऱ्यो ताचे पासत रडटाल्यो त्यो मेळटात. तशेंच हो सगलो लोक आनी जेजू आपली खुर्साची वाट चलून गेलो, कोश्टांची वाट. आनी कोश्टांची वाट चलचे पयलीं कशे भाशेन राजपाला मुखार ताची चवकशी केली, ताका फॉर्मण मारलें, हें सगळें आमी आमच्या मनान दवरून आसा. आयचो विशय घेतला म्हजो भावार्थ धडवडचो ना, आमचो भावार्थ धडवडचो ना. भावार्थ जरी तर धडवडचो ना, हालचो धलचो ना अशें आमी म्हणटा जाल्यार भावार्थ पयलीं आसूंक गरज. भावार्थ जरी तर आमकां आसा जाल्यार तो भावार्थ हालयतल्यो घडण्यो वो वस्तू
घडूंक गरज आनी तेन्नाच हो भावार्थ हालता वो धोलता तें आमच्यान पळोवंक जाता. जेजूचे शिश्य जे आसले तांचो भावार्थ हें सगळें पळयल्या उपरांत धडवडपाचोच आसलो. कित्याक जेजू जेन्ना तांचे बरोबर आसलो भोव करून ती 3 वर्सां जेन्ना जेजून आपलो वावर तांचे बरोबर केलो, तांकां आकारणी दिली, तांकां शिकयलें, तांतल्या मदल्यांनी थोड्यांनी आपणाक जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक पासून जागो मागलो. थोड्यांनी आपणाचेच मदीं घोडये ही भासाभास करून कोणाक खंयचो जागो मेळटलो, कोणाक खंयची कोदेल, खंयची मिनिस्ट्री मेळटली हाचेरूय घोडये तांणी भासाभास केल्या, तांचे मदें केस्तांवांय जाल्या. हें सगळें आसतना तांच्या मनान एक वस्त आसली, वातावरण त्या काळावेलें. जेजू जेन्ना संवसारांत आयिल्लो, जेरुजाल्यांत आसलो, तेन्ना रोमाचो राजा ओ रोमकार ह्या जुदेवांचेर आपलें राज चलयताले. जे भाशेन आमच्या आदीं जायते जाण राज चलोवन गेल्यात. गोंयांत पुर्तुगेज येवन गेल्यात, आमच्या आख्ख्या भारतांत ब्रिटीश येवन गेल्यात, आमचेर राज चलयताले. आनी तांकां भायर उडोवपाक कितल्योच क्रांती जाल्यो, क्रांतिकारी उठले आनी शेकी आमकां सुटका मेळ्ळी. आमच्या भारत देशाक सुटका मेळ्ळी 1947 वर्साक, जाल्यार गोंयांक सुटका मेळ्ळी 1961 वर्सा. आनी ह्या मदें जायत्यो असल्यो क्रांती जाल्यात. जाल्यार थोडे जाण भोव करून ताच्या शिसांतले आपोस्ल आसात तेच बरोबर दुसरे शिस जे जेजू फाटल्यान वेताले तेय रावताले. एक क्रांती घडून हाडटलो हो जेजू आनी आमकां ह्या रोमकाराच्या हातांतलो सोडयतलो. कित्याक तो सोडवंडार, तो मेसियस अशें म्हणटा. आनी ताचीं उतरां जीं तो उलयता भियेनासतना उलयता, जीं उतरां तो उलयता जे कोण आमचेर वायट तरेन राज चलयतात तांचेरूय आड उलयता. म्हणटच होच तो आमकां ही क्रांती हाडटलो आनी आमकां सोडवण दितलो. हें सगळें तांच्या मनान आसा तेन्ना जेजूच्यो हे भाशेन केस्टायो करप, ताचीं फकाणां करप, ताका कोश्टांचें मरण मारप, खुर्साचें मरण म्हणल्यार भोव करून चड व्हडांतले व्हड चोर आसात, किरमीदोर आसात तसल्यांक मारताले. भोव लोजेचें मरण खुर्साचें मरण म्हणल्यार. आनी असलें मरण तांणी जेजूक मारलें. म्हणटच जीं सपनां आसलेलीं, जें कितें तांणी येवजिल्लें अशें जावपाचें आसा, त्या उपरांत आमी ह्या रोमकारांक शिकयतले, त्या उपरांत जे कोण रोमकारां वाटेन आसात तांकांय आमी देख शिकयतले, हें सगळें मनान दवरलेलें तें आख्खेंच दडवडोन गेलें. कित्याक जेजूक कश्ट आयलो, खुर्सार खिळायलो आनी त्या खुर्सार जेजू मेलो. आनी असल्या वेळार हे सगळे शीस शिपडोन पडले. भिरांत तांचेर आयली, खंय वचपाचें कितें करपाचें कांयच कळनासलें. एका उतरान तांचो भावार्थ धडवडलो. भाव भयणीनो, आयज आमचेर जरी तर आमी नदर मारली, आयज ह्या जेजूच्या कोश्टांचो आमी आयतार मनयता आसतना, जेजूच्या कोश्टांचेर आमी नियाळ करता जाल्यार आनी आमचे कोश्ट जेजूक जरी तर लायता जाल्यार आमचीं सपनां खंय आसात? जें कितें आमी रावता जातलें म्हूण तें खंय आसा? जे बरे दीस आमकां येतले म्हूण आमी रावताले ते बरे दीस खंय आसात? वो हे बरे दीस आमकां हाडचे पासत जे कोण वावुरतात तांची गोत आयज कसली जाल्या? हें सगळें पळोवन आमचो जायत्यांचो भावार्थ आयज धडवडूंक नाकाय. आयज आमचे मुखार जें वायट कितें आसा ताची हांवें परतून सांगपाची गरज ना, सेरमांव करपाची ताचेर गरज ना. आमी जण एकलो जाणां कितें कितें वायट आमच्या भोंवतणी आयज घडटा, जावं आमच्या राज्यांत, आमच्या गोंयांत, वो आमच्या आख्ख्या देशांत आनी ह्या आख्ख्या संवसारांत कितें चल्लोलें आसा, कसलें वायट चल्लोलें आसा, आमचे निसंटनाच्यो घडयो कश्यो बांदीत बांदीत वेतात, हें आमकां सगल्यांक दिश्टी पडटा. भितरल्यान तावन आमच्या घोराब्यान वो कुडक्यांनी आमी घडये हाचेर जायतें उलयता, हाचेर आड उलयता. आनी आमचीं बोटां सगलीं जे कोण आमचे राजकारणी आसात तांचेर आसतले. ते वायट करतात, ते वायट करतात, ते वायट करतात. सगळें वायट जंय आसा थंय ते आसा, बरें आहा तें नाच. आमी आसा थंयसर तरी बरें आसा काय? आमी जण एकलो जी दुसऱ्यांक बोटान दाखयत रावता सगळ्या वेळार,
जावं ते वडील, जावं ते राजकारणी, वो जावं आमचे भोंवतणी जे दुसरे आसात, जावं जे आमचे लोकल गव्हर्नन्स चलयतात, तांकां सगल्यांक आमची बोटां आसतात. पूण आमी खंय आसा, आमचो भावार्थ खंय आसा, धडवडला काय सारको आसा. दुबाविरीत हें सगलें जें कितें घडटा तें पळोवन आमचो भावार्थ धडवडपाची चड शक्यताय आसा, चड पॉसिबिलिटी आसा. कित्याक हें सगलें जाल्या उपरांत आमी असोक्त मनशां, आमच्या हातान कांय पावर ना, आमच्या हातान कांयच पदवी ना, आमच्यान कांयच करूंक जायना, आमी कितेंय म्हणीत जाल्यार पासून कोण आयकना, आनी आमी कितेंय असलें म्हणलें तांचेर आड म्हणलें जाल्यार परतूनच आमचेर येता. हें सगलें पळोवन म्हणूंक जाता आमचो भावार्थ धडवडलेलो आसा. म्हणटूच तें कारण, भावार्थ धडवडपाचें कारण जें आसा तें आदीं आसलें जेजूच्या काळार, जेजूच्या शिसांक, आयजूय आसा कारण आमचो भावार्थ धडवणूक. जाल्यार भाव भयणीनो, हो भावार्थ धडवडटा तेन्ना आतां कितें करपाचें? आमच्यान कांयच करूंक जायना अशें म्हणून ओगी रावपाचें? हे कोश्टांत आमी मरोन वचपाचें काय आमी उठपाचें? वो आमी म्हणपाचें भिवपाची खरेंच कांयच गरज ना अशें म्हणलेलो एक चाकोर आयच्या पयल्या वाचपान आमकां मेळ्ळा. इजायास प्रवादीच्या पुस्तकान आमी जें वाचप आयज आयकलां ताका म्हणटात तिसरें गीत ह्या कोश्टवतल्या चाकराचें. थर्ड सॉंग ऑफ द सफरींग सर्वंट. सफरींग सर्वंट हो कोश्टवतलो चाकोर म्हणटा तो कोश्ट भोगता, सोंसता जायतें, आनी ताच्या हातान पदवी ना हे कोश्ट ना करूंक. पूण आपणाच्यान जाता ते भाशेन त्या कोश्टांक फुडो करून तो उबो आसा. आनी असल्या वेळार ताणें कितें केलां तें एकदम गरजेचें. जरी तर आयज आमी जोण एकलो ह्या कोश्टांक फुडो करून उबो रावंक सोदता जाल्यार ह्या कोश्टवतल्या चाकराचें गीत आमचें गीत करूंक एकदम गरज. पूण जरी तर आमी होप सोडलेलो आहा, भरवसो सोडला, आनीक कांयच जायना, आमी जिवी आसतना जरी तर मेल्लीं आसा जाल्यार तांकां हें कांयच उपकारचें ना, हो नियाळ उपकारचो ना. पूण जरी तर तुमी आजून पासून हें चिंततात ना, सोंपूंक ना कांयच, हांव उबो रावतलो, हांव उबी रावतली, जाल्यार हो नियाळ फायद्याचो जातलो. कोश्टवतलो चाकूर आपलो आख्खो विस्वास सर्वेस्परा देवाचेर दवरता. आपले भोंवतणी हें सगलें वायट आसा तें तो जाणा, तरी पूण तो म्हणटा तांणी म्हजें खाड पिसुल्लें तें तांकां हांवें म्हजे पोले दाखयले, म्हज्यो केण्ण्यो करताले, म्हजेर थिपी उडयताले, तेन्ना पर्यंत हांवें म्हजें तोंड धांपूंक ना. म्हणजे जें सगलें म्हाका वायट करतालें तें हांवें घेतलें, पूण हें सगलें वायट, हे सगले कोश्ट घेता आसतना ताचेर कोण थापटां मुटयो मारता आसतना फकत एक वस्त ताच्या मनांतली हालूंक ना, धोलूंक ना, आनी ती म्हणल्यार सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता, त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता आनी त्या पासत हांव बेमानाची पर्वा करिना. हें म्हणूंक जाता काय आमच्यान? हें म्हणपाची आमकां शक्यताय आसा काय? ही शक्ती तरी आमचे भितर आसा काय? हो सगलो वेळ आमी फकत ती नॅगेटिविटी घेवन केरें 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 करीत रावतले. जेजूचे कोश्ट बेश्टे कोश्ट सोंसचे पासत न्हय, पूण हे कोश्ट आमकां सोडवण दिवचे पासत. जो कोण पातक करता ताका कोश्ट फावो, जो कोण पातक करता ताका खास्त फावो. पूण जेन्ना जाका कोणाक खास्त फावो न्हय तो आपणाचेर खास्त घेता ती सोडवणीची खास्त. आनी हेंच जेजू सवें जालें. ताका पातक ना, ताका कसलेंच वायट ना, ताचेर गुन्यांव घालूंक कोणाकूच कारण ना. आनी तरी आसतना ओगेपणी जे भाशेन इजायास प्रवाद्यान आदीं फुडेंच बाकीत केलोलें, हो कोश्टवतलो चाकोर हे भाशेन सोंसतलो जाल्यार ताणें आमचे पासत सोंसला. देवाचेर विस्वास दवरून, देवाक आपणा बराबर, बापाक आपल्या बराबर घेवन आनी ही सोडवण आमकां दिवचे पासत. तर पयले सुवातेर भाव भयणीनो, आयज जायतीं जाणां आमी म्हणूंक लागल्या फकत देवाच्यान आतां आमकां साल्वार करूंक जाता. जे भाशेन आमचे निसंटनाच्यो घडयो मुखार मुखार वचत आसात, आमचो सरकार आयज कांयच आयकनासतना जे कोण उद्योगपती आसात तांच्याच दुडवांचे कुस्तार फुलोन फुलोन हे निसंटनाच्यो घडयो मुखार व्हरत आसा तेन्ना जायतीं जाणां आमी म्हणूंक पावल्या भोव करून ज्या कोणें वावर केला, ज्या कोणें प्रयत्न केला तांणी आयज आपले हात सोडलेले आसात एके भाशेन, आनी म्हणूंक पावल्यात फकत देवाच्यान आतां आमकां सोडूंक जाता. ओन्ली डिवायन इंटरवेन्शन कॅन सेव अस टुडे.
ह्या पासत हें कोश्टवतल्या चाकराचें गीत आमचें जण एकल्याचें जावपाक गरज. ओय फकत सर्वेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता जाल्यार आमी साल्वार जातल्या. तर जरी तर सर्वेस्पर देव आमच्या आदाराक येतलो जाल्यार आमचो संपर्क, आमचो संबंद ह्या सर्वेस्परा देवा लागीं आसूंक गरज. ह्या सर्वेस्परा देवा लागीं आमचो संबंद आसतलो जाल्यार संपर्क करप म्हणल्यार मागणें करप. मागणें जरी तर आमच्या जिवितांत ना, मागण्यांतल्यान आमी देवाक जरी तर चिटकून ना जाल्यार हें शक्य ना. भोव करून आयज आमकां कामां जायतीं आसात, आयज आमचे लागीं वेळ ना, आयज आमकां बॅकलॉग म्हणलेले आसात जायते. कित्याक हें ही जी परिस्थिती आसा तातूंत जायतें आमचें फाटीं उरलेलें आसा. तें मुखार हाडूंक आतां आमी धांवता, कश्टवता, हें सगळें करता म्हणल्यार मागण्यांक आनी खंयच्यान वेळ आसा. मागणें आनी केन्ना करतले असलें आमकां जायत्या जाणांक जाल्लें आसा. तेच बरोबर जे कोण वावर करतात तांकांय आयज तेंच जालां. वावर इतलो वाडलेलो आसा, हो वावर करता आसतना मागण्यांक आनी खंय सुवात आसा. हो जायते जाण बरेंशें कॉर्डिनेशन करतात सगल्यांक जाग्यार घालपाक, मागणें करूंक आनी खंय वेळ आसा. भाव भयणीनो, हीच एक व्हडली ताळणी, मागणें करूंक आनी खंय वेळ आसा. पूण हो कश्टवतलो चाकर मागण्यांक थीर रावलो, तसो आमी रावत जाल्यार आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी जें आयकलां तें मतीन हाडया. भाग्यून पावलू फिलिपकारांक चीट बरोवन उगडास करता. हो कश्टवतलो चाकर म्हणल्यार जेजू क्रिस्त. आनी जेजू क्रिस्त खालती जालो, आनी जेजू क्रिस्त खालती जालो तेन्ना ह्या सर्वेस्परा देवान ताका उंच उबारलो. ताका साणूंक दिवंक ना. खुर्साचेर मेलो खरो, पूण खुर्साचेर ताका मरून सोडूंक ना. ताका पुनर्जिवनपणान परतून उंच उबारलो. म्हणजे मरणाचेर जैत वेलें, पातकाचेर जैत वेलें. आनी हे जे कोण ताका फॉर्मोण मारूंक आयिल्ले ते पासून म्हणूंक पावले आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वोड जी आमी आयकल्या. हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो अशें म्हणून शोधपती आनी ताचे बरोबर आसलेल्या शिपायांनी म्हणलें, तांणी मानून घेतलें. हें सगळें घडलां तें पळोवन हो खरेपणी देवाचो पूत जावन आसलो. पिलात राजपाल जावनूय, आपल्या हातांत पदवी आसुनूय ताकाय खबर आसली हाका नाटकायेन आपल्या हातांत घातला. आनी कोणाक नाटकाय जाल्या? जे कोण आपूण लिडर्स म्हणटात आनी आपल्या हातांतली ही लिडरशीप भायर पडटा तांकां नाटकाय जाल्ली आसा. आनी हे नाटकायेन जेजूक तांणी आपल्या हातांत घाला ताचेर फॉर्मोण मारूंक एके भाशेन आपणाकूय ट्रॅप केला हें पिलात जाणा आसलो. देखून इल्लोसो तरी ताणें प्रयत्न केलो ताका सोडूंक. ऑप्शन्स पासून दिले. वर्साच्या वर्साक जेन्ना परबे समयार एकल्या कैद्याक लोक मागता ताका सोडपाची गरज आसा म्हणटा तेन्ना तांकां बाराबास दिलो. बाराबास म्हणटा तो मातसो खतरनाक आनी ताका सोडूंक कोणाकूच नाका आसलें. ताचेर फॉर्मोण मार म्हूण घडये ह्याच लोकांन मागलोलें. आनी ह्या पासत घडये पिलातान चिंतलें जरी तर जेजू आनी हो बाराबास दाखयलो जाल्यार ऑप्शन जेजू वाटेन वेतलें. देखूनच हेंय बीन ऑप्शन दिल्लें लोकांन नाकारलें. आमकां वायट आसा तें उपकारता, आमकां पातकी आसा तो उपकारता, आमकां डेंजरस आसा तो उपकारता. पूण जे भाशेन ह्या लोकांची मनां पिड्ड्यार केल्लीं आसात त्या प्रमाणे हो कश्टवतलो चाकर, हो जेजू आमकां नाका. ताका खुर्सार मार, ताका खुर्सार मार हे नारे गाजले. आनी हे मतीन हाडून भाग्यून पावलो फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता, आतां जेन्ना आमी ताचेर विस्वास ठेवता तेन्ना हो विस्वास ठेवून एकामेकाच्या मोगान आमी जिवंक गरज. म्हणजे एकामेकाक आमी आदार करूंक गरज, एकामेकाक ही भिरांतींतली भायर काडूंक गरज, एकामेकाच्या हाताक हात धरून आमी उबी रावूंक गरज. हें भाग्यून पावलू ह्या फिलिपकारांचे सोबेक कळयता. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, जरी तर एके वाटेन आमचे मागणें देवाक धरून आमी म्हणटा ओय ओन्ली डिवायन इंटरवेन्शन कॅन सेव अस, फकत देवाच्यान आमच्यान सोडूंक जाता, जाल्यार दुसरे वाटेन एकामेका बरोबर रावून एकामेकाच्या हाताक धरून आमी मुखार सरता तेन्ना ह्या कोश्टांचेर आमच्यान जैत व्हरूंक जाता. तर ही कृपा आयज आमकां मागुया. जेजूच्या कोश्टांचेर आमी जेन्ना नियाळ करता हो आयचो आयतार जेजूचे कोश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरुया. बेश्टें एक मीस जालें, एक सेरमांव आयकलो, घरा गेलीं आनी सगलें आदल्या भाशेनूच जालें जाल्यार कांयच जावचें ना.
लँड सिजन काबार जालो, कोरेज्म काबार जालो. आतां पवित्र सातोळ्यान जेन्ना आमी भितर सरता, जें कितें आमी आख्ख्या कोरेज्मान करूंक पावूंक ना, आमी करता म्हणलेलें करूंक ना, आमी करूंक येवजिल्लें पूण चुकल्या, आमी पातकान पडल्या, जाल्यार आतां ह्या पवित्र सातोळ्यान खेरीत भाशेन जाता तितलो प्रयत्न आमचो जोण एकल्याचो जावं दी. पातकांतली मेकळी रावूंक, सांगातान रावूंक आनी देवा बराबर सदांच आमी मागण्यांत थीर रावंक. तरीच कृपा आमकां मागून ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हरता आसतना आमचे जोण एकल्याचे, आमचे घोराब्याचे, आमच्या राज्याचे आनी आमच्या देशाचे कोश्ट ह्या आल्तारार उबारुया. भोव करून जे कोण आतां कोरोना व्हायरस हे पिडेक परतून सांपडलेले आसात, जेन्ना आमच्या गोंयांत केसीस वाडपाक लागलेले आसात, भारत देशांत वाडूंक लागलेले आसात, ओ सेकंड वेव चालू जाल्ली आसा, तेन्ना मागुया देवा लागीं ही कृपा आमकां जोण एकल्याक ह्या आल्ताराचेर दवरून ही सुरक्षा देवाची आनी एकामेकाक आमी आदार करपाचें आमकां मन वाडोय म्हूण मागुया. सगळीं उबी रावुया आनी भावार्थ आमचो सगळीं बराबर उच्चारुया. सतमानता देवा, सुरपदविदार बापा, स्वर्गान पृथ्वीचार वचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आमच्या पयलात्म्या वरवीं गर्भ समोलो, आंगवार मलेतान जल्मलो, पोंचल्या काल ताणें कोस्त सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, मेलोन ताका निखटी दिलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांचो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सुरपदविदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांच्या मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, भोगाचो एकदार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां भावार्थान देवा मुखार आमी दवरुया. पासत फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान आनी पोवीस सोबेच्या सगल्या फुडाऱ्यांनी क्रिस्ती पोजेचो भावात गोड करूंक गरज ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी मनशां पासत आमच्या सरकारी मनशांनी समाजाचें सदांच बरें करूंक आपलो वावर करूंक देवा लागीं मागुया. गोरिबां आनी गोरजेक सांपडलेल्या पासत गोरिबांक आनी गोरजेक सांपडलेल्यांक सदांच आदार मेळूंक आनी कोविड-19 हे पिडेक आड झुजूंक जें वॅक्सीन काडलां तें सगल्यांक बऱ्याक पडूंक देवा लागीं मागुया. आमा सोमेस्तां पासत आमचो भावात उगडो परिस्थितीन धोंडोलना जावंक आनी जेजूच्या कोश्टांतल्यान आमचो भावाट गोड जावंक देवा लागीं मागुया. आमचे समुदाये पासून इग्रेजा वाड्याच्या लोकांक फिरगोजीन भावार्थान वावर करूंक आनी समुदायीन एकवटान आनी भावपवनान मिसोळ जावंक बापा लागीं मागुया.
इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. तुमकां जें कितें जाय तें मागात ह्या वेळार. मोगाळ बापा, आमचो भावार्थ वाडूंक आमकां कुरपा दी आनी आमचेर ताळण्यो येतात तेन्ना आमकां निवार. आमचो भावार्थ धणवडूंक दिवं नाका. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुजें बोगसणें आमकां बेगीनच मेळूं. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम योजनाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माये मोग आमी भोगूंक पावूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदारान सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निरपराधीतो तरी पातक्यां खातीर ताणें कोश्ट दोगद सोंसले आनी आपणाक फावो नासलेली खास्त नोश्ट्या मनशां पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे अपराध पासून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतलें. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार ताका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Sorry.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो बूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोरता, तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोटा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजूचे कोश्ट एका निरपराध्याचे कोश्ट, जेजूचे कोश्ट आमचे सोडवणीचे कोश्ट. ह्याच कोश्टांक आमचे जण एकल्याचे कोश्ट एक करुया आनी बराबर जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तुजी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काटलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
जो येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शेरे संसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोण आमची काकूत कोण देवाचे शेरे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावन म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे आमकां ताचो कुडीस ताचे पुनोजीवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणे Gesù meru taci sohe rigoramo akavale sulla ogot volto ada sogliamo ne tutto bene amka puro Gesù taci promani Gesù passò sobre
देवाचे मुखार दुसरे समोर म्हाका नुकसानोशी म्हणटा आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोजी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोजी जेजू सोबे मोठे आसा ताचेर बाबार दवरून येता देवा कडसून तुमच्या देवका ताचा प्रमाणीकपण म्हाका आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीकपण ताचे पुनोजी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोजी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोजी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुनोजी म्हज्या बापा हें पात्र हांवें पियोवचेंच म्हूण तुजें मन जाल्यार तुजी खुशी जावं प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा ओप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केले खुर्साक खिळायलोली जेजूची कूड जाली आमचें खाण आनी खुर्सार वारयलोलें रगत जालें आमचें पिवण ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर ताच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत थीर रावूंक आनी बरवशान आशिल्ली सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं अशें बसुया पवित्र सातोळ्यान आमी आयज भितर सरल्या हें पवित्र सातोळें आमकां खेरीत भाशेन कुरपेचें जावं दी आनी आमकां सगल्यांक एक सयेक जावं दी हें आख्खे कोरेजमाच्या काळान जें कितें आमी करूंक पावूंक ना तें करूंक आमकां हें पवित्र सातोळें होली वीक आसा तो फायद्याचो जावं दी दर दिसा सकाळीं मीस आमचे फिरगोजेन 7 वरांचेर जातलें
सोमार, मंगळार आनी बुधवाराक सांजेर आमी भोव पवित्र संस्काराक बोजवण करतल्या. ब्रेस्तारा दीस सकाळीं मीस आसचें ना, चोत्रायदोरची ब्रेस्तारा दीस मीस सांजेर 5 वाजता आपोस्लांचे पांय धुवपाची रीत जातली आनी त्या उपरांत 7 वाजता मीस. 7 वाजता मीस जाल्या उपरांत भोव पवित्र संस्काराक आमी बोजवण सुरू करतल्या. शुक्रारा दीस सकाळीं 6:45 वाजता 6:45 पवित्र खुर्साची वाट आमच्या इगोर्जेच्या आंगणान जातली आनी सांजेर 4 वाजता पवित्र शुक्राराची समोरमणी जातली. सोनवारा दीस रातीक 11 वाजता आमी इश्ट विजील सुरू करतल्या. चोत्रायदोरची 11 वाजता इश्ट विजील सुरू जाता, मिसाची भेट. आनीक दुसऱ्या दिसा सकाळीं आयताराक 2 मिसां जातलीं. एक चोत्रायदोरची एक कळोवणी विशीं. ह्या दिसांनी आतां नवे SOPs येवपाक लागलेले आसात, सरकाराचे नवे कायदे येवपाक लागलेले आसात, कित्याक गोंयांत केसीस वाडल्यात आनी वाडत आसात. जरी तर सरकारा वाटेन तावन कितेंय असले SOPs आयले जाल्यार आमी हांगासर बदल करचो पडटलो. त्या वेळार जेन्ना बदल जाता त्या वेळार आमी तुमकां कळयतल्या. पूण भोव करून हें पवित्र सातोळें आमकां सगल्यांक पवित्र जावचें ही चोत्रायदोरची. सगल्यो सर्विसीस ज्यो हांगासर जातात त्यो आमच्यो लायव्ह स्ट्रीम जातल्योच, तें बंद करचें ना आमी. म्हणटच जाता ते भाशेन भाग घेवया. भाग घेवपाक मेळना जाल्यार भोक्तीपणी आमच्या घोराब्यांनी आमी ही रीत चालू दवरुया. आनीक एक चोत्रायदोरची जायत्या जाणांक तुमकां नांवां दिवपाक आडखोड जाता. नांवां दिवप एकदम गरजेचें, कित्याक तें सांगता. कित्याक जायत्या जाणांच्या तुमच्या मनान अशें जाल्लें आसा, फादर दुसरे इगोर्जेन नांवांच घेना, फकत आमचे इगोर्जेन कित्याक नांवां घेता. हांव नकळो दुसऱ्या इगोर्जांनी कितें करता तें आनी ते दुसऱ्या इगोर्जेन कितें जाता तें म्हज्या हातान ना आनी तातूंत हांव इंटरफियर जायना. पूण आमचे फिरगोचेन जी कोण हांगासर एटेंड जातलीं फिजिकल प्रेजन्स, तांणी सगल्यांनी आपणाची नांवां दिवपाक जाय, नांवां बरोवपाक जाय. एक मांडावळ आमची सारकी करूं. नांवां सुबेज येयत जाल्यार मागीर आमी दुसरी बंदोबस्त करूंक जाता. जे भाशेन आयज तुमी पळयतात कालच्याय दिसाक भायर आमच्या वांगड्यांनी ही कदेलां घालून दवरल्यात तुमचे पासत, सोशल डिस्टन्सींग मेनटेन करून. तर हें सगळें करतलो जाल्यार आमी पयलीं जाणा जावप गरजेचें. निमण्या वक्तार जरी तर एक एकलो नांव दिनासतना जाय तसो घुसलो जाल्यार हिंगा सगळें कुफुजांव जातलें. आनी असलें कुफुजांव आमकां आमचे फिरगोजेन नाका. तुमच्या मदल्या थोड्यांनी असलीं उतरां सांगल्यान नांव दिवपाक पडटा देखून हांव येयना आमचे इगोर्जेन. दुसरे इगोर्जेन जंय नांव दिवपाक पडना थंयसर हांव येतलों. कोणाकूय जरी तर दिसता नांव दिवप म्हणल्यार एक व्हड आडखोड, बरें आसा, नांव दिनाका. दुसरे इगोर्जेन वचपाक सोदतात, वचात, प्रॉब्लम ना. पूण तुमच्या भावार्थाची वाड जी आसा ती जावं दी. आनी भावार्थाची वाड जावपाक कितेंय जरी तर आडखोड येता जाल्यार ताचो बदल जावं दी. म्हणजे जें कितें तुमकां सांगलेलें आसा तें आयकुचें काय ना आयकुचें तें तुमचें काम. सांगपाचें काम म्हजें, हांव सांगत रावतलों. कोणाकूय जरी तर आयकूंक तें बरें दिसना, मान्य ना जाल्यार कोणाक फोर्स ना. दुसऱ्या इगोर्जांनी वचपाक सोदतात, वचात. ताका एक दुसरो भाग आसा तो आतां हांव सांगना, तो मागीर वेळ येता तेन्ना सांगतलो. ज्या कोणाक दुसऱ्या इगोर्जांनी वचपाक जाय, नांव दिवपाक पडटा म्हूण दुसरो भाग आसा तो आतां सांगना बेमाजार, कित्याक आख्खो संवसार आयकता. तें हांव तुमकां प्रायवेटली सांगतलो मागीर मेळटा तेन्ना. म्हणटच हाचे विशीं मातशें चोत्रायदोरची. दुसरें तुमकां सगल्यांक खबर आहा आमचेर सगळे दोळे दवरलेले आसात. सरकारान दोळे दवरलेले आसात आनी ज्या कोणाक आमी कितें वावर करतात तो बरो दिसना तांणी दोळे दवरलेले आसात. एक इल्लीशी चूक काडूंक रावतात आमची. हेंय मतीन दवरचें. आनी तुमकां जरी तर सहकार दिवंक जाय जाल्यार दिवचो. सहकार दिवंक नाका, कुशीन रावपाक जाय, कुशीन रावचें, प्रॉब्लम ना. म्हणटच ह्या विशीं मातशें चोत्राय दवरची. आनी हांवें आयज हें सांगलां म्हणून मातसो उगडास दवरचो. आनी ह्या पवित्र सातोळ्यान जाता तितली पवित्र जावपाक एकामेकाक आमी आदार दिवया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार दिव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. कालच्या दिसाक आमचे फिरगोजेन सांतूस पासूसाची समोरमणी जाल्या. नाकेली समुदाय हांणी ताची मांडावळ केली, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हेर सगळी मांडावळ करूंक आमचे कंफ्रार भाव जे वावुरल्यात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव फ्रांसीस ताणें सगलो वावर केला, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. इमाजी हांगाच दवरलेल्यो आसात. उमो घेवपाक आमी कोणेंच लागीं सरचें न्हू आनी इमाजीक हातूय लावचो न्हू. पळय सुस्तावन आमी उमो घेवचो आनी आमचो मान आमच्या सोम्या जेजूक दाखोवचो. तशेंच कालच्या दिसाक वेरोनिका गीत गायलां तें भुरगें सारा, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी ताची तयारी केल्ल्या आमच्या कोयराकूय आमी देव बरें करूं म्हणटा. So